नमस्कार, पळोवया प्रुडंट खबरो। गोयचे सगळे कारखाने येतले फॅक्टरी कायद्या खाला। मंत्री कवळेकार म्हणटा नोंद नाशिल्ल्या कारखान्यांक नोंदणी करूंक वेळ, तरी नोंद केली ना जाल्यार केस। रिझर्व्ह बँकेची रेपो दरांत सेगीत 5वे फावट कपात। रेपो दर 5.40 वेल्यान 5.15%चेर। गाडयो, घरांची रिणां जावं येता सवाय। आरबीआय म्हणटा पीएमसी वेले कार्यवाही वेल्यान हेर सहकारी बँकांनी भिवचे न्हय। गोयचे मायनिंगा विशीं केंद्रीय पावण्यार 2 पर्यायांचेर निर्णायक चर्चा। मुख्यमंत्र्याची अमित शाह बरोबर दिल्ली बसका। नोव्हेंबर-डिसेंबर मेरेन येवं येता उपाय। टुरिस्ट सिजनाची पहिली फ्लायट गोंयांत। 218 रशियन टुरिस्टांक पारंपारीक येवकार। शेक नाशिल्ल्यान दर्यादेगांचेर शुकशुकाट। ब्रिटीश टुरिस्टांचे वेवस्थेक अजून ट्रॅव्हल एजन्सी मेळना। बाणावले थळावे आनी लमाण्यांचे पेटले। साटली पुटली घेवन चलूक लागात। लमाण्यांक शिटकावणी। लमाणी म्हणटा कामधंदो सोडपाचे ना। बाणावले तणाव। जमाव जिल्लोधिकारा मेरेन। मांद्र्या राना खात्याची मोठी कारवाय। खैरीची झाडां स्मगलिंग करपी टेम्पो धरलो। सुमार 31 खैरीची झाडां ड्रायव्हरा सयत ताब्यात। सुमार 2 लाखांचो माल जप्त। उबाळ मारून गोंयभर परत पावसाळें। गडगड जगला। कांदोळे दर्यादेगेर एकलो गेलो। हवामान खातें म्हणटा 3-4 दीस पावसाळें। मान्सूनाचे परतीची लक्षणां। गोयचे सगळे कारखाने फॅक्टरी कायद्या खाला रजिस्टर करपाचे यत्न चल्ल्यात। फॅक्टरीज अँड बॉयलर्स मंत्री बाबू कवळेकार उलयला। सध्या 824 फॅक्टरीज अँड बॉयलर्सा कडेन नोंद आसात। गोंयांत कारखाने आसात 1,500। उरिल्ल्यांक नोंदणी करपाक प्राझ दितले, ना जाल्यार उपरांत तांचेर केशी घालतले। फॅक्टरीज अँड बॉयलर्स, आयडीसी, कामगार खाते आनी लायटीचे खात्याची बसका जाली। रजिस्टर जावपा डेडलायन अजून दवरला आमी। आतां फक्त आमी इन्फॉर्मेशन सगळ्या कडसून मागलेलें आसा। हेजे उपरांत नेक्स्ट मिटींग आमची आनीक जातली आनी मागीर आमची नेक्स्ट मिटींग जशें आमी म्हणली पळय इंडस्ट्रीवाले किंवा चेंबर ऑफ कॉमर्स किंवा गोंय स्पॉट स्केल इंडस्ट्री गरज पडली तेंची मिटींग घेतली आमी। सद्या 824 रजिस्टर्ड आसा आनी रफली कितले आसूंक शकता सगळे? रफली आमकां म्हाका दिसता ते प्रमाणे अशे आसपास जाय 1,500च्या आसपास। की तुम्हीच तुमच्या मेंबरांक सांगा, असोसिएशनाच्या मेंबरांक, त्या इंडस्ट्रीज असोसिएशनाच्या किंवा चेंबरान कोण रजिस्टर आसा तांकां, की कोणाक जर रजिस्टर जर करूंक ना फॅक्टरीज एक्टा अंडर जाल्यार करात म्हणून, की अशें आमी एडवर्टायजमेंट दितले आनी मागीर एडवर्टायजमेंटान आमी एक डेट फिक्स करतले की हाज्या अंडर करा, नाजाल्यार मागीर आमी तुमचेर केस घालतले। आमकां एक्चुअली केस घालपाची इच्छा ना, बिकॉज केस घालतकूच ती खूब वेळ चलता आनी मागीर ताजो कोणाकूच फायदो ना। जर रजिस्टर जायना जाल्यार गव्हर्मेंटाक नुकसान जाता, रेवेन्यू मेळना, लायसन्स फीज किंवा कितें हाचो। आणि प्लस त्या इंडस्ट्रीची सेफ्टी, हेल्थ आनी वेलफेअर आनी वर्किंग आवर्स जे पळय रेग्युलेट करपाक जाय फॅक्टरी एक्टा अंडर आमच्या डिपार्टमेंटान, ते रेग्युलेटूय करपाक मेळना। रिझर्व्ह बँकेन रेपो दरांत आनीकूय कपात केली, सेगीत 5वे फावट। शुक्रारा रेपो दरांत आनीक 25 बेस पॉयंट्स देंवन व्याजदर 5.40 वेल्यान 5.15% मेरेन देंवयले। कमर्शियल बँकांनी जुराचे दर देंवयल्यार घर, गाडयांची रिणां आनीकूय सवाय जावं येतात। आरबीआयचे बोर्डाचे बसके उपरांत गव्हर्नरान नवो रेपो दर जाहीर केलो। एके पीएमसी वेले कारवाये वेल्यान हेर सहकारी बँको आनी गुंतवणूकदारांनी वगीच भिवचे न्हय म्हूण ताणें जापूय दिली। The members of the public and all depositors not to believe in such rumors. Our banking system remains sound and stable. And with regard to cooperative banking sector, as you pointed out, individual cases it's not proper for me to discuss, and in any case this case is already under investigation of the economic offences wing. But having said that, let me make a mention that as soon as this issue came to our notice, RBI has acted very swiftly and very promptly. नहीं, जैसा गवर्नर ने कहा है और हमने अपनी एक स्टेटमेंट भी दी है कि बैंकिंग सेक्टर पूरा ही सुदृढ़ है, और अभी जो हमारे पास डेटा है उससे हमें कोई ऐसा इंडिकेशन नहीं मिल रहा है कि जिसमें कोई वरी हो।
अफवाहों पर जाने की ज़रूरत नहीं है। यही हमारी अपील है सभी से कि अफवाहों के बेसिस पर आप कोई एक्शन ना लें। गोयचे मायनिंग परत सुरू करपा विशीं खंय 2 पर्यायांचेर केंद्रीय पावण्यार विचार चल्ला। मुख्यमंत्री प्रमोद सावंताची अमित शाह बरोबर दिल्ली दनपरां बसका जाली। 2-2.5 वरां बसका चल्ली। मुख्यमंत्री सांगता ते प्रमाण सध्या खंय 2 पर्याय आसात। एक तर कायद्यांत बदल ना जाल्यार कोर्टांतल्यान काम चल्ला, प्रक्रियाय चल्ल्या, प्रधानमंत्र्या कडेन उलोवन निर्णय जातलो। नोव्हेंबर-डिसेंबर मेरेन कितें तरी उपाय काडटले म्हूण मुख्यमंत्री सांगता। मिटींग जाली. मिटिंगे खातीर होम मिनिस्टर माननीय अमित शाह आशिल्ले, मायन्स मिनिस्टर मिस्टर जोशी आशिल्ले आनी सेक्रेटरी फॉर मायन्स मुकीमजी आशिल्लो. ओके, हे इतके जाण मिटिंगेक आशिल्ले. मिटींग ऑलमोस्ट अर्दे वर सुमार चल्ली. मिटिंगेंतल्यान वेगवेगळे ऑप्शन्स हाजेर विचार जालो. फाटल्या मिटिंगेचे डिस्कशन्स कितें जाल्ले ताजेरूय डिस्कशन्स जाले. ओके, आमी सुप्रीम कोर्टाचो निर्णय कितें जालो हाजेर डिस्कशन्स जाल्ले आनी तितूंतल्यान फाटल्या मिटिंगे वयल्यान 1-2 कन्क्लुजन म्हणजे आमी जी सजेशन्स दिल्ली 2 तरेन. एक तर म्हटलेले आमी की लिगली परत एकदा वचून त्या पद्दतीन सॉल्व करप. दुसरें आमी म्हटलेले की आमी रिक्वेस्ट करताले की खंय तरी अमेंडमेंट हाडप आनी ह्या पद्दतीन. सो दोनूय ऑप्शन्स तांच्यांनी म्हटलें की जाता तितले बेगीन आमी प्रायम मिनिस्टरा कडेन उलयता. ओके, होम मिनिस्टरांच्यांनी हे करून बट पॉझिटिव्ह आशिल्ले. कितें ना कितें करून तरी सोल्युशन 1 डिसेंबर पर्यंत येवपाक जाय ह्या दृश्टीन मायन्स मिनिस्ट्रीची वाटचाल चल्ल्या. सो व्हेरी मच तांचें म्हणणें की गोंयांतली सगळो परिस्थिती लक्षांत घेवन मायन्स मिनिस्टराचें म्हणणें आशिल्लें आनी होम मिनिस्टराचें म्हणणें आसा की सोल्युशन कितें तरी जाता तितले बेगीन येवपाक जाय. सो ह्या मिटिंगे उपरांत आमचे होप्स जे आसा हे उंचावल्या. नक्कीच कितें तरी सोल्युशन येतलें. एमओईफा कडेन आमच्या एमओईफ रिलेटेड वेगवेगळे इश्यू आशिल्ले पयलीं. ओके, CZMP, प्रायवेट फॉरेस्ट, देन सॅन्ड मायनिंग, ताज्या उपरांत मोपा एअरपोर्ट. मोपाचेर एश्युरन्स म्हणजे कितें? मोपा कोर्टान डेट लागूंक जायना रे. आणि कंडिशन घालून इसी करा म्हटल्यार तेंच्यांनी आपले सायडीच्यान पूर्ण काम सहकार्य करतले ते. अर्थीक गतिविधी आनी पर्यावरणाचे कायदे बरोबर बसपाक शकना. एक्टिविस्टांनी राज्याचे आर्थीक परिस्थितीचोय विचार करचो. राना पर्यावरण मंत्री निलेश काब्राल उलयला. मायनिंग इंजिनियर्स असोसिएशन ऑफ इंडियान घडोवन हाडिल्ले खण अभियंत्याचे 31वें राष्ट्रीय अधिवेशनाक तो उलयतालो. हे 2 दिसाचे अधिवेशन पणजे चल्ला. If I go to see the laws and the environmental laws, they are so intricate, and when it comes to coming together and seeing that economic activities and the law go hand in hand, I don't see that happening. And today Goa, being one of the very smallest state of India, we can find a lot of activism which happens in Goa, maybe in a positive way, maybe in a negative way. But I always tell my activist friends, I will call them today for at least, that they should see the economic growth of a particular state and of a country. Goa has always been a clear example of sustainability. Now, where has it gone in a different path in the last 7 years? Professionals have stopped being the engineers and the technocrats and have become the lawyers, the media and others. Bureaucrats, ministers are trying to tell us how to do sustainable mining, whereas there are competent bodies within the government itself, whether it's the Indian Bureau of Mines or others, that have the highest level of technical competence to advise how sustainability should be achieved. But we have been put in a different direction. I don't think if Nilesh's father was here today, he would have said, become a mining engineer. He would have said, go get an LLB. You'll be able to do mining if you get a law degree, but don't become a mining engineer. So this field that has been taken away, it's important that while we're trying to come up with legislation to ensure sustainable mining, it's important that the competent persons take back the field to ensure that it is truly sustainable mining. But I urge that organizations such as these should realize that they have a much larger mandate. And it is only when people like us
don't take proactive measures, that the areas that we are supposed to be influencing get filled in by others. नव्या टुरिस्ट सिजनातली पहिली चार्टर फ्लायट दाबोळे विमानतळार शुक्रारा फांतोडेर देवली. हे चार्टरान रशिया सावन 218 टुरिस्ट आयल्यात. GTDCन टुरिस्टांक परंपरे प्रमाण येवकार दिलो. रशियातल्यान दुसरी चार्टर फ्लायट इतलेच टुरिस्ट घेवन 11 ऑक्टोबराक लँड जातली. मात शेक वाटपाक NGTची बंदी आशिल्ल्यान दर्यादेगांचेर टुरिस्टांक सध्या तरी ड्राय येवकार. त्या शिवाय थॉमस कूक बंद पडिल्ल्यान ब्रिटीश टुरिस्टांचो प्रस्न. ऑन बिहाफ ऑफ केपो ट्रेवल प्रेसिडेंट आमी खूब इमेन्स प्लेजर घेतात तुमकां सांगपाक की आज आमगेली पयली चार्टर रशियनच्यान देंवला आनी 218 पॅसेंजर त्या फ्लायटींतल्यान आयिल्ले आसा. तेज्या पेक्षा चड हॅपिनस आमकां मेळटा आमगे फ्लायट फूल आयिल्ली आसा आनी ही गोंयची फर्स्ट रशियन चार्टर. जशी आमची फर्स्ट चार्टर तशी गोंयची फर्स्ट चार्टर आनी सेकंड चार्टर आमी 11 तारखे सुमार एक्सपेक्ट करतात आनी सेम अमावंट ऑफ पॅसेंजर तातूंय येतले अशें आमकां दिसता. चार्टर फ्लायट बेजिकली म्हणटा ती विकली आमच्यांनी डेली येवपाक शकता, विकली 9 फ्लायटी बसून येवपाक शकता आनी ह्यो फ्लायटी आसा पळय त्या फ्लायटीन समज जे येता तेजो मुवमेंट आनी वॉल्यूम मातसो चड आसा आनी इकॉनॉमिकली पसून तांकां वायबल जाता कित्याक रेटी मातसो बजेटा प्रमाणे बसता. आमकां दिसता अंदू भरपूर फ्लायट्स येतल्यो. हे फर्स्ट फ्लायट आज 218 लोक आयिल्ले आसा आनी तांकां आमी ट्रेडिशनल ब्रास बँड आनी फुलां दिवन सगळ्यांक वेलकम केल्लें आसा. नेक्स्ट फ्लायट 11 तारखेर एक्सपेक्टेड आसा. बाणावले थळावे आनी बंजारा लमाण्यांचे पेटले. लमाणी समाजान आपली साटली पोटली घेवन चलूक लागचें म्हूण बाणावलेकार मागतात. जाल्यार फाटल्या 15 ते 20 वर्सां सावन बाणावले वेगळो वेवसाय करपी बंजारा लमाणी समाजान धंदो सोडून वचप शक्य ना म्हूण नेट धरला. बँकेचे रीण काडून कामधंदो उबो केला म्हूण तांचो आर्ग्युमेंट. प्रकरण दक्षिण गोंयचे जिल्लोधिकाऱ्याचे कचेरेत पावलें. पयलीं सद्या आमगे बाणावलें बंद डिमांड तेणे टॅक्सी बंद करपाची कित्याक तो बायलो. आज आमगेले टॅक्सी धंदे आयिल्ले ते आम नुस्त्या मान आमगे बायलो रस्त्याचे एकताल्यो मारे होलागो बी आज सगळे असो लामाणी बामाणी थिंग रस्त्याचे एकताय कळ्ळें तुका. तेंक पुलीस कांय कोनाय मू तेंय चालाय लामाणी गाडाय बिचेऱ्यो एकताय तेकाय कांय कोनाय. आज आमगे शेक्कार आम तुका बंद मान तकले हात दोन रटाय वॉटर स्पोर्ट बंद आहा टॅक्सी धंद्याचो आम कितले दीस बंद आहाय हेंचे एक्शन घेवपा आम कोणू सापड कोना. पण आज कितें सांगलें तेम सांगिलां आम तुमले आयकताय आनी तेंगले आयकताय आनी तुमकां 2 दिसान सांगताय. Every time you come and say that Lamanis and Ghatis are doing and this and that, we are staying in India, not in Pakistan. So we are also contributing to the economy of Goa. So you stop saying all this and you fight if you really want to show and you want to show the development of Goa. You show your strength in the development of Goa. Criticizing doesn't work. There is law and order situation. लमाणी समाज तांच्याच समाजातल्या एका टॅक्सीवाल्याक थारोवपा खातीर सध्या यत्न करतले तितल्यान सध्या निवळटा. आमी आतां वयतले ताका परत एकदां कन्विन्स करतले की बाबा सगल्यांचे बऱ्या खातीर आनी बेनावलीमाचे आमचे भाव आसा तेंच्या बऱ्या खातीर आनी आमचे जितले शॉपां बंद जालात तेंच्या बऱ्या खातीर तूं मातसो तुजो कितें आहा हें आहा मातशें वाट सुद्दां चेंज कर तो रूट मातसो चेंज करून नाजाल्यार 2 मायल्सान तूं अप्लाय करून यू कॅन देर आर लॉट ऑफ अदर प्रोविजन्स बाय वीच यू कॅन अर्न द लिवींग. सो मातशें ते बरे बसून आमी आमचे फूल कमिटी मेंबर्स ऑल गोवा बंजारा समाज कमिटी मेंबर्स ताका समजून सांगतले आनी हो इशूक आमी सोंपयतले आनी परत एकदां ओनर्साक वचून रिक्वेस्ट करतले की आमी शॉपाक मातशें परत उक्ते करून तांकां बरें हें करा म्हणून. बेकायदेशीर काय कायदेशीर शॉपां आसात ते खंय पयलीं पंचायतीन पळोवचे. बेकायदेशीर चलपा येनात. कोणाली बेकायदेशीर शॉप चलतात इट इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द लोकल पंचायत. दे हॅव टू व्हेरीफाय वेदर दे आर डुईंग द बिजनेस विथ ट्रेड एंड ऑक्युपेशन लायसन्स. If they are doing illegal business, issue them, take a meeting, take the resolution and ask, I told them to issue show cause notice. प्रुडंटा खातीर सावयो डायस. पणजे पालिकेक लायटीचे कोट्यांचें बील फारीक करप चुकना. सरकाराक डिस्कॉमाक पयशे दिवचे पडटा. तांकां पयशे पावना जाल्यार ते गोंयाक पावर दिवचे ना. वीज मंत्री निलेश काब्राल मिडिया कडेन उलयलो.
मुख्यमंत्र्यान उतर घाल्ल्यान महापालिकेक हफ्त्यांनी पैसे भरूंक सूट दिल्या, मात डिले पेमेंटाची भरपाई चुकची ना म्हूण काब्रालान स्पश्ट केला. बुडीत बिलांक लागून लायटीचे खात्यान तोडिल्ले कनेक्शनांनी हेर मंत्री आमदार मेतेर जावंक लागल्यात. पणजी म्युनिसिपालिटी स्वताचे कमर्शियल मार्केट आणि त्या कमर्शियल मार्केटान तेजो बिझनेस चालू आसा. वेदर ते पैसे घेता वा ना घेता म्हाका खबर ना, पूण आमी आमचे पैसे घेवपाक जाय, लायट कंटिन्युटी मेळपाक जाय. आज जर आमी पैसे घेयना आनी आमी जर डिस्कॉमाक पैसे दिना जाल्यार डिस्कॉम आमची लायट कट करूंक शकता आनी कट करतली. हे म्हाका दिसता सगळे देशभर चालू आसा. दॅट इज वाय my government, that is me, along with my department, decided that we should all do what is right. You cannot stop paying from 2003 and enjoy the facilities. आज म्हाका दिसता ऑनरेबल CM मोदी पडटरी ताका रिकनेक्शनाचे आमी सुवाळो केल्लो. वी आर टेकिंग अंडरटेकिंग फ्रॉम द पणजी म्युनिसिपालिटी that they will pay in installments. The question arises whether we can give DCB, म्हणजे आमचे जे डिले पेमेंट DPC charges which are there, it is governed by the JRC, and JRC is a joint regulatory commission which is set up for India, which gives the tariff guidelines, and we cannot deviate it from the tariff guideline. So during the tariff guidelines we will see if we can do, but I don't think it is possible because so far I remember there has been never where the delay payment charges have been cancelled. Only that we can facilitate in form of installments, maybe 1, 2, 3, 4, 5 installments. Even फाल्यां जर म्हाजें जर बिल हांवें भरना जाल्यार म्हाजें डिस्कनेक्ट करपाक जाय असो म्हजो मुद्दो. तितू गव्हर्मेंट जावं ऑर प्रायवेट जावं, एवरीबडी हॅज टू पे बिकॉज इट इज पिपल्स मनी. जुवारी पुलाचो कॉन्ट्रॅक्टर दिलीप बिडकॉना आड पुलीस केस. बिल्डराचे अधिकाऱ्याचेर केस घाल्या. परवानगी नासतना दाबोळे कॉरीवेल्यान 3.5 लाखांचो रोबोल काडलो म्हूण कागाळ. कॉरीच्या मालका आडूय कागाळ जाल्या. दिलीप बिडकॉनान खण खात्या कडल्यान घेतिल्ली परवानगी एप्रिलांत सोंपली. उपरांत रिन्यू करिनासतनाच रोबोल काडले. घेवया एक कमर्शियल ब्रेक. पणजे चिल्ड्रन्स कोर्टान बलात्काराचे केशीत आरोपी स्विमींग कोच सुरजीत गांगुलीचो जामीन अर्ज भायर मारलो. केशीच्या ह्या पावण्यार गांगुलीक जामीन दिवप बरोबर जावचें ना, तशेंच तपास अधिकाऱ्यांक तपासाक जाय तितलो वेळ दिवंकच जाय म्हूण कोर्टान निरीक्षण नोंद केला. गांगुलीचे कर्म व्हिडिओ वरवीं व्हायरल जाल्या उपरांत पुलिसांनी 6 सप्टेंबराक गांगुलीक दिल्ली धरिल्लो. सुरजीत सध्या कोलवाळे ज्युडिशियल कस्टडीत आसा. कांदोळे दर्यादेगेर जगला मारून सांजे एकलो गेलो. पावसाच्या फाटल्या 2-4 दिसाच्या विसवां उपरांत उबाळ मारिल्ल्यान परत पावसाळें जाला. गोंयांत फुडले 3-4 दीस गडगड जगला आनी पावस आसतलो म्हूण गोंयच्या हवामान खात्याचो अदमास. सूर्य दक्षिणायनात चल्लो, ताका लागून उबाळ वाडून पावसाळें जाला म्हूण खातें सांगता. मान्सूनाची परतीची लक्षणां. Most parts of North Goa and South Goa districts experienced thunderstorms today, light to moderate thunderstorms. Thunderstorms means the rainfall which is associated or accompanied with thunder and lightning and sometimes gusty wind also. Actually, this is a common feature at this time of the year, like in the last weeks of September or early weeks of October. There is a lot of heating that is taking place because the monsoon will be slowly weakening. So because of increased heat and the current, like the wind currents in different levels of atmosphere are bringing a lot of moisture. So because of this heat and this moisture, these convective systems are getting developed and they are always associated with thunder and lightning. These conditions are going to continue for maybe 3 to 4 more days because the heating is taking place in the daytime and this wind currents at different levels are bringing moisture. So दाबोस उदका प्रकल्पांतल्यान वाळपय शाराक उदकाची पुरवण करपी मुखेल पायपलायन फाटले 2 दीस जाले परत फुटत आसा. 2 दिसांत 4थें फावट फुटली. पायपलायन फुटिल्ल्यान वाळपयकारांक उदक ना. वाळपय कदंबा बस स्टँडा लागसरच्या पुला कडेन ही पायपलायन फुटल्या. पुलाचे कामाक लागून ती हालींच दुसरे वटेन शिफ्ट केल्ली. PWDचो AE म्हणटा रोखडोच कायमचो उपाय काडप चल्ला. मांद्र्या रानां खात्यान खैरीची तस्करीची गाडी धरली. एका टेम्पोंतल्यान खैरीची झाडां भरून व्हरतना रानां खात्यान तांकां आडायले. टेम्पोत 31 खैरीची झाडां सांपडली. धरिल्ल्या झाडांचे सुमार 2 लाख मोल आसुये म्हूण अदमास. रानां खात्यान गाडी ताब्यांत घेतल्या. ड्रायव्हर राजेंद्र गावडे म्हणटात ताकाय ताब्यांत घेतला.
टाटा 407 गाड़ी है और अंदाज़न 8 या 9 क्यूबिक मीटर खैरवुड हमने सीज किया है उसमें, जिसकी मार्केट वैल्यू कम से कम 1.5 या 2 लाख के आसपास है। गोवा से जितना भी कत्था खैरवुड की चोरी होती है वो सब का सब मोस्टली महाराष्ट्र में जो गोवा के बॉर्डर एरियाज़ हैं, सावंतवाड़ी डिस्ट्रिक्ट में या इनमें जो भी खैर की इंडस्ट्रीज़ हैं वहाँ ले जाके लोग इनको सेल करते हैं, इलीगल तरीके से सेल करते हैं। तो ये मोस्टली सभी का सब महाराष्ट्र ही जाता है। अभी कितने लोगों को पकड़ा है इसमें? इस प्रकरण में हमने गाड़ी के साथ एक जो गाड़ी ड्राइव कर रहे थे उसी आदमी को पकड़ा है, बाकी की तफ्तीश जारी है। आने वाले समय में हमें और अधिक लोगों को के इसमें इन्वॉल्व होने की आशंका है। शार नियोजन मंत्री मिलिंदान केपें मार्केट आनी कोयराविल्याच्या प्रकल्पाचें इन्स्पेक्शन केलें। केपेचो प्लांट बरो चलता अशे तरेन सुवात मेळ्यार बारीक बारीक प्लांट घाल्यार कोयराविल्याचो प्रस्न बरे तरेन सुटूं येता म्हूण मिलिंद उलयला। बरोबर केपेचो आमदार बाबू कवळेकार, नगरसेवक आनी अधिकारी आशिल्ले। केप्यां खातीर खंय मास्टर प्लान करपाचो थारला। बारीक प्लांट जाल्यार विशय सॉल्व जातलो। लोकांनी कॉपरेट करपाक जाय, दोनूय कवर केला। एक तर बारीक प्लांटान काम जावंक शकता, बारीक बारीक जाग्याचेर जागो अवेलेबल जाय। आनी तिसरो पॉयंट तुजो सांगता की लोकांनी मातशें इल्लें कॉपरेट, शेवटी गार्बेज कोणाची? गार्बेज आमीच तयार करता आनी आमीच ताका उपाय काडपाक जाय। हे लक्षात आसपाक जाय। कुडचड्याचो व्हडलो प्लांट जाता ताका थंयसरलो आमचो बऱ्यापैकी कडेगांवांत एक मंत्री आपलें काम पळयता, त्या विशयाचेर हांव थंय वयच्या पयलीं उलोवपा ना। गव्हर्मेंटा कडल्यान सगळे फॅसिलिटी दिवपाची तयारी आमी ते करून घेवपाची गरज आसा। हितून मेन इम्पॉर्टंट पॉयंट म्हणजे जागो अवेलेबल आसपाक जाय आनी आमकां जाय तितले प्लांट घालूंक मेळपाक जाय। व्हडलो प्लांट घातलो आमचो बाबा मायकल लोबो, तेणी व्हडलो प्लांट घातला, तेचे ते सगळ्या लेवलाक सगळें जाता। ताका तशें सगळ्या पंचायतीची बी गार्बेज येता। 120-130 टन हँडल करपाची कॅपॅसिटी आसलेलो तो प्लांट। आयज आमचे UD मिनिस्टर यांनी आयज खास विजीट दिली केप्यांक, जेणे करून केप्यांक जे डेव्हलपमेंटा विशयी जे जे कामां चालू आसात तेंची पाहणी केल्यो, जे आमचे फिश एंड व्हेजिटेबल मार्केट जे आसा तेजी पाहणी केली। आज एक असो एक डिस्कशन जाला की केपेचो एक मास्टर प्लॅन करपा खातीर जे जे केप्या भितर जे आमची बाजार धरून ते बाकी सरावंडींग एरिया आसा ते एक ताजो फूल मास्टर प्लॅन तयार जावचो। हांगा गार्बेज ट्रिटमेंट प्लांट जो आसा तेणी प्रत्यक्षात तेणी हांगा पाहणी केल्या, म्हणजे कशे पद्दतीन चल्ला। आयज आमकां गार्बेजची समस्या काही भागांनी आसात, संसोडर आसात ते सांगतले, पूण आमी आमच्या भागांत जे म्हजी कॉन्स्टिट्युन्सी भितर गेले 9 वर्सां हो ट्रिटमेंट प्लांट चालू आसा आनी आमकां केप्या भितर गार्बेजचो कसलो प्रॉब्लेम ना। डोर टू डोर कलेक्शन चलता, सगळे वेवस्थीत चालले आसात, सगळे वेवस्थीत काम चल्लां आनी ते प्रत्यक्षात आपूण येवन आयज तेणी पळोवणी केल्ली आसा। सुर्ला सेजा गोवाच्या बंद पडिल्ल्या मायनिंग प्लांटाचे काम सुरू जाले, मात कामार घेतले भायल्यांक म्हूण मॅनेजमेंटा आड आदल्या कामगारांनी मोर्चा काडलो। 5 वर्सां फाटीं हो प्लांट बंद करतना थळाव्या 80 कामगारांक प्लांट सुरू जाता तेन्ना पयलीं कामार घेतले म्हूण सेजान उतर दिल्लें। फाटल्या कांय म्हयन्यां सावन थंय काम सुरू जालां, मात कामगार भायले मॅनेजमेंटा कडेन लेखी वेव्हार करूनय जाप ना म्हूण आयटका बरोबर मेळून कामगारांची सेजाचे गेटीचेर निदर्शनां। वेले कामगारांक हाडून हांगा काम करूंक लायतात आनी आमकां सांगतात की तुमकां काम ना म्हणून। हे जावचें ना, हे सारकें न्हय। इट इज इल्लीगल। द सॅंक्टिटी ऑफ द एग्रीमेंट हॅज बीन ट्रॅम्पल्ड अपॉन बाय द मॅनेजमेंट ऑफ सेजा गोवा मॅनेजमेंट, वेदांता मॅनेजमेंट, अँड वी कॅनॉट एक्सेप्ट इट। वी आर गोइंग टू फायट। आमी हाचेर हरगीज लढत दितले आनी आमी वगैरे रावचे ना। VRS करून कामगारांक घरांत हाडले, ते 90 कामगार आशिल्ले। तेजे उपरांत जवळ जवळ 10 कामगार देवादीन जाले, एक्सिडेंटान कोण गेले जावं कांय लोक रिणांनी काबार जाल्यात, अशे 2-3 जाण कामगार आहात। आज आमी जवळ जवळ 70 कामगार आहात आनी सगळे यंगस्टर, दे आर अंडर 35-45 ह्या एज ग्रुपांचे कामगार आहात। सो तांकां व्हडली नोकरेचो त्या टायमार मॅनेजमेंटान चान्सूच दिवना, सदांच छळत रावल्यात। आनी अशा टायमाचेर ज्या टायमार आमी एक डिमांड केल्लो युनियनान, त्या टायमार मायनींग फूल स्विंगां चलतालें। आमी म्हटलें 80 लोकांक बाकीच्या मायनीचेर आस्थापून घेवचें, खंयी काम करपाक तयार आहा। मॅनेजमेंटान तेन्ना आयकुना, जाल्यार मॅनेजमेंटाक खंयचोच अधिकार ना लिगली सुद्दां किंवा मोरली सुद्दां दुसऱ्या मायनी वयले भुरगे आसा म्हूण हांगा हाडून घालपाक। आमी मॅनेजमेंटाक आज हांगा येवन शिटकावणी दिल्या आनी जर हे सगळें जर बंद जालें ना आसत
जाल्यार आमी बाकीचे जे कोण भायले बिले लोक येवन हांगा काम करतात तांकां आमी फोर्सिबली बंद करतले. मागीर लॉ एंड ऑर्डर जर प्रॉब्लेम जाला तो सरकारान पळोवचो, पुलिशेन पळोवचो आनी मॅनेजमेंटान पळोवचो. FC गोवाचे कामाचो भारतीय राष्ट्रीय फुटबॉल टीमीक आदार जाता. FC गोवाचे आनिकूय प्लेयर फुडाराक भारताच्या पंगडात दिसतले म्हूण कोच सर्जिओ लोबेरान विश्वास उक्तायला. FC गोवाचो 2019-20 सिजनाचो मिडिया डे बांबोळे स्टेडियमार जालो. FC गोवाचो स्टार प्लेयर कोरो, युगो भुमो, कार्लोन पेना आनी बाकीचे प्लेयर मिडिया कडेन उलयले. I think that these players is possible to play in the national team because they hard very well, and I hope in a few time it's possible more players in FC Goa, for example now in Juliet Beke, and I think it's possible. Seri is a very good player to play, and I think Lenny is a very good player to play with the national team. And for me as a coach, I am very happy when I can see some players of Sigua to play with national team. También estamos muy contentos y sobre todo porque nos conocemos y bueno, sabemos también cómo quiere el míster, nos conocemos todos y esto es un punto a favor que nos puede beneficiar de cara a los resultados. We are playing a lot of friendly games. This is very important. We begin by play with local teams. Now we are playing some better team, I League, Real Kashmir, and some other one. So I think we are getting fit for the beginning of the season. We want to repeat and include improve the goals of the last season. No, we are an ambition team. We know that the past is the past. We can't live thinking only in the past, but we are an ambition team and we want to improve that result. हे बुलेटिन हांगा सोंपता. ह्यो खबरो तुमकां प्रुडंट ॲप, ट्विटर, फेसबूक आनी प्रुडंटाचे वेबसायटीचे लायव्ह मेळटात. प्रुडंटाक फॉलो करीत रावात. नमस्कार. तुम्ही पळयतात प्रुडंट. यू आर वॉचिंग प्रुडंट.